Hello everyone, welcome to Videsh classes. So या व्हिडिओन आम्ही कंटिन्युएशन करतले ऑफ पेपर सोल्युशन 2. So या व्हिडिओन आम्ही कंटिन्युएशन करतले ऑफ इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेन्शन च्या अंडर. So let's start with MCQ. Choose the correct alternative which can substitute the below given word or sentence. So आता हांगासर तुम्ही पळोवंक शकता की तुमका एक सेंटेन्स दिला. आता हे सेंटेन्स तुमका कन्वर्ट करपाक जाय इनटू वन वर्ड. ओके, होल सेंटेन्साक आहा पळय तेका एका वर्डसान तुम्ही कन्वर्ट करपाक जाय. A large enclosure for keeping birds. ओके, सो आता तुम्ही पळयात जर तुमका मिनिंग कळना जाल्यार इतले तरी अंडरस्टँड पयली करात. लार्ज फॉर कीपिंग बर्ड्स म्हणजे हांगासर कीपिंग बर्ड्स म्हणजे कितें म्हणजे हांगासर खंय तरी बर्ड्सांक दवरले आसतले. सो लार्ज म्हणजे कितें व्हडली. एनक्लोजर म्हणजे तुम्ही एज अ सिंपल वर्ड्सान कन्सिडर करा की एक प्लेस ज्या प्लेसीर बर्ड्सांक कितें केले आसतले दवरले आसतले. सो त्या प्लेसीक कितें म्हणटा. ओके, सो झू म्हणटले, होमिसाइड म्हणटले, एक्वेरियम ऑर एवियरी म्हणटले. ओके, सो झू ही प्लेस आसा पळय थंयसर डिफरंट एनिमल्स जे आसा तांकां दवरले वयता. ओके, होमिसाइड हेजो मिनींग कितें सो जेन्ना कोणी वन पर्सन किल अनदर पर्सन म्हणजे मिन्स मर्डर करता सो ताका मागीर जेलीन दवरता. सो ते प्लेसीक कितें म्हणटले होमिसाइड म्हणटले. नेक्स्ट एक्वेरियम हे तुमकां खबर आसा हांगासर कितें दवरलेले आसता एक्वेरियमान फिश दवरलेले आसता. ओके, डिफरंट टायप्स जे आसता ते. नेक्स्ट आसा तो एवियरी. एवियरी हो करेक्ट ऑप्शन. सो ज्या प्लेसीर बर्ड्स दवरले वयता त्या प्लेसीक कितें म्हणटले एवियरी म्हणटले. ओके, सो हे हांवें तुमकां एक्सप्लेन केला ते साइड बाय नोट डावन करून दवरात तुम्ही. सो नेक्स्ट MCQ. How do you spell the word that means clearly different? Distant, distinct, or none of the above. So clearly different म्हणजे सारको डिफरंट टूच आसतलो. अशा तरेन हे अशा तरेन हो तुमकां हांगासर वर्ड दिला. ओके, तेजे हे जे ऑप्शन्स आसा हितूंतलो खंयचो करेक्ट ऑप्शन हो तुमकां सिलेक्ट करूंक जाय. सो क्लियरली डिफरंटाचो करेक्ट ऑप्शन जो आसा तो डी, डिस्टिंक्ट. ओके, सो डिस्टिंक्ट म्हटल्यार सारको डिफरंट. Next MCQ. Read the situation given below and accordingly choose the most suitable proverb from the given options. So हे एक सिच्युएशन ही एक कंडिशन दिल्या तुमका आणि ह्या कंडिशनाचेर तुमका प्रोवर्ब सिलेक्ट करपाक जाय. प्रोवर्ब म्हणजे ह्या सेंटेन्साक खंयची प्रोवर्ब मीन्स म्हणी. सो कोंकणीन आमी म्हणी म्हणटा. सो हितूंतली म्हण खंयची लागतली ह्या सेंटेन्साक ती आमकां पयली सो ती आमकां फायंड आउट करपाक जाय. फर्स्ट थिंग तुम्ही हेजो मिनींग अंडरस्टँड करून घेतले मागीरूच म्हण खंयची आसा पळय ती आयडेंटिफाय करतले. वी शूड नेवर लेबल समवन बेज ऑन हाऊ दे लुक. सो हांगासर मिनींग कितें सांगला आमी कोणाक केन्ना कितें दवरूंक जायना. लेबल समवन म्हणजे कितें नांव दवरपाक जायना. ओके, बेज ऑन हाऊ दे लुक सो कोण कशे आसा तांकां पळोवन आमी कितें दवरूंक जायना. लेबल लेबल म्हणजे नांव अशें आमी तांकां दवरपाक जायना. वी शूड नो देम फर्स्ट. सो आमकां तेंच्या बद्दल कितें तरी पयलीं खबर आसूंक जाय. आमी डायरेक्टली तांकां पळोवन कितें करूंक शकना नांव दवरपाक शकना नाजाल्यार कितें म्हणपाक शकना. ओके, ह्या हे सिच्युएशन दिला त्याचा ह्यो मिनींग जालो. ओके, सो आता हांगासर ऑप्शन पळया. ऑल गुड थिंग्स कम टू दोज हू वेट. हेजो मिनींग कितें ऑल गुड थिंग्स म्हणजे सगळें बरें तुका मेळटलें केन्ना टू दोज हू वेट जो कोण रावता तो म्हणजे हांगासर पेशन्स रिलेटेड सांगला तुमकां. ओके, सो सगळें तुका बरें मेळटलें केन्ना जर तूं रावलो जाल्यार म्हणजे तुका हार्डवर्क स्टार्टिंग करपाचो पडटलो. पेशन्स जायो हो जो प्रोवर्ब आसा पळय हो रिलेटेड टू पेशन्स आसा. सो बरे थिंग्स मेळटले म्हणजे बरी वस्तू तुका मेळटली केन्ना जर तूं पेशंटली रावलो जाल्यार ऑर टू दोज हू वेट. ओके, सो आमी म्हणटा पळय सब्र का फल मिठा होता है. सो सेम त्या हेका रिलेट जाता तो. ओके, ब्लड इज थिकर दॅन वॉटर ह्यो जो प्रोवर्ब आसा तो फॅमिली रिलेटेड आसा. ओके, ब्लड इज थिकर म्हणजे आपणाक एट लास्ट कोण आमी पावता म्हणटा म्हणजे बॅड सिच्युएशन येयलें जाल्यार फॅमिली मेंबर्सूच पावतले. ओके, सो ही तेका रिलेट जाता. मागीर एज यू सॉ यू शाल रीप. एज यू सॉ म्हणजे कितें जशी तुका एडवांटेज मेळटा ती तूं एडवांटेज घेवपाक जाय. म्हणजे कितें त्या टायमार तुजी इम्पॉर्टंट जी एक्शन ओके जी एक्शन तुका फ्युचरान बरी पडटली म्हणजे रायट टायमार रायट एक्शन जावपाक जाय. ओके, सो जर तूं आळशेपणा करून रावलो जाल्यार ती काय यूज जावची ना. ओके, सो हांगासर हो तेजो मिनींग जाता. एंड नेक्स्ट डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर. ओके, ह्या सिच्युएशनाक हे सेंटेन्स सो ही म्हण जी आसा ती कितें जाता रिलेट आसा. डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर म्हणजे कितें हांगासर आमी कोणाकूय पळोवन कितें करूंक शकता भायल्यान पळोवन ताका आमी म्हणूंक शकना की हो असो. ओके, ताका आमी जज करूंक शकना. ओके, so D is your correct option. Next MCQ. Which of the following is a synonym for the word jovial? So jovial म्हटल्यार कितें sad, merry, moody, none of the above. So तुका synonyms विचारले. Synonyms म्हणजे similar word of jovial. So jovialचो similar word कितें merry. So B is your correct option. Next MCQ. Which word is the synonym of seeds? So again तुमका synonym word विचारला of seeds. सीज म्हटल्यार हे चडशे तुम्ही ऐकलाच आसतले. सीज वर्ड सीज म्हणजे कितें कितें जी एक्शन आसा ती बंद करप. ओके, सो हितून पळयात क्रिएट, कंटिन्यू, स्टॉप, बिगिन, नन ऑफ द अबव. सो सीज म्हणजे कितें तूं कितें जी एक्शन चलता ओके ती स्टॉप करतलो.
ओके सो हांगासर तुम्ही ऑप्शन पळोवंक शकता सी. सी म्हणजे कितें करप स्टॉप करप कित्याक सो सीजाचो सिनोनिम वर्ड स्टॉप. ओके नेक्स्ट फाइंड द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड फ्रॉम द गिवन सेंटेन्स. सो हांगासर अंडरलाइन वर्ड केला पळय तेजो तुमकां प्रॉपर मीनिंग हांगासर ऑप्शन थ्रू सिलेक्ट करपाक जाय. So in the realm of science fiction, the author created fascinating universe filled with alien civilization. Okay, so आता हांगासर पळय starting. In the dash of science fiction. So work, area, peace, literature. Okay, so हांगासर जो करेक्ट ऑप्शन आसतलो. रियलम म्हणजे कितें एक प्लेस. सो प्लेसीक आमी हांगासर वर्ड खंयचो घेतले एरिया. Okay, so in the area of science fiction, the author created fascinating universe filled with alien civilization. Okay, so B is your correct option. नेक्स्ट MCQ. Choose the alternative which best express the meaning of the idiom or phrase. हांगासर तुमकां एक फ्रेज और इडियम दिला. ओके तेजो तुम्ही मिनिंग हांगासर सांगपाक जाय. कट द मस्टर्ड. सो हांगासर तुमकां गिवन आसा कट द मस्टर्ड. सो हेजो मिनिंग एक जाता हांगासर तेजे रिलेटेड मिनिंग जो आसा तो डिफरंट वेन तुमकां हांगासर दिला. ओके तो आयडेंटिफाय करपाक जाय. सो हांगा 4 ऑप्शन आहा. टू परफॉर्म वेल, टू स्कोर अनवेल, टू अंडर परफॉर्म, टू गेट अंडर एक्सपेक्टेशन और नन ऑफ द अबव. सो हांगासर तुम्ही कट द मस्टर्ड पयलीं हो तुमकां मिनिंग खबर आसूंक जाय. सो कट द मस्टर्ड म्हटल्यार कितें तुमचे जे कितें एक्सपेक्टेशन आसा सपोज तुमचे कितें एक्सपेक्टेशन आहा आनी ते तुमी एक्सपेक्टेशन फुलफील केले जाल्यार ताका कितें म्हणटले आमी कट द मस्टर्ड. म्हणजे आपूण कितें टार्गेट दवरलेलो तो आपूण टार्गेट अचीव केलो. ओके सो इजिली आपूण कितें केलो तो अचीव केलो अशें म्हणटले. सो कट द मस्टर्डाचो करेक्ट ऑप्शन जो आसा पळय टू परफॉर्म वेल, टू स्कोर अनवेल. अनवेल म्हणजे कितें बरो करूंक ना. कट द मस्टर्ड म्हणजे कितें आपूण बरो केला. ओके सो हितून ए जर तुमी पयलो टू परफॉर्म वेल जाल्यार ए हो तुमचो करेक्ट ऑप्शन जाता. टू अंडर परफॉर्मूय जावचो ना. ओके टू गेट अंडर एक्सपेक्टेशन हे सगळे पळय हे ऑपोजिट्स आसा. हे सिमिलर तेजे मिनिंग. सो कट द मस्टर्ड हो एक पॉझिटिव्ह वेन जाता. सो आपले कितें जे एक्सपेक्टेशन आहा ते आपूण कंप्लीट केले म्हणून आणि हे तेजे ऑपोजिट्स जाता. ओके सो ए इज युअर करेक्ट ऑप्शन. ओके नेक्स्ट MCQ. सिलेक्ट द ऑप्शन दॅट इज ऑपोजिट इन मिनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड. सो हांगासर तुमकां एक सेंटेन्स दिला तितून अंडरलाइन वर्ड केल्लो आसा तेजो तुमकां ऑपोजिट वर्ड फाइंड आउट करपाक जाय फ्रॉम दिस ऑप्शन. सो ही इज द मोस्ट प्रुडंट पर्सन आय हॅव एवर कम अक्रॉस. सो प्रुडंटाचो ऑपोजिट वर्ड कितें येतलो. शॉर्ट सायटेड, रेकलेस, इनकन्सिडरेट, इनज्युडिशियस, नन ऑफ द अबव. सो प्रुडंट पर्सन म्हणजे सदांच फॉरवर्ड थिंकिंग आसतलो म्हणजे फ्युचर रिलेटेड थिंक करता आसतलो एज वेल एज सेन्सिबल आसतलो. ओके सो तितून तुम्ही पळयलें जाल्यार शॉर्ट सायटेड, रेकलेस, इनकन्सिडरेबल, इनज्युडिशियस. सो हे हांवें तुमकां पॉझिटिव्ह वे सांगलें. प्रुडंट पर्सन म्हणजे कितें तो सेन्सिबल आसतलो. ओके सो थिंक करतलो ऑफ फ्युचर. सपोज आमी आतां जी कितें एक्शन घेता की फ्युचरान कितें जावपाक जाय बेनिफीट जावपाक जाय. ओके अशा थिंकिंगेचो पर्सन आसा पळय तेका प्रुडंट पर्सन म्हणटाले. पण आमकां मिनिंग सांगला ऑपोजिट. ओके सो शॉर्ट सायटेड, रेकलेस, इनकन्सिडरेबल आनी इनज्युडिशियस आनी नन ऑफ द अबव. सो हेजो करेक्ट ऑप्शन इनज्युडिशियस. सपोज जर सिमिलर मिनिंग सांगलेलो हेजो प्रुडंटाचो जाल्यार ज्युडिशियस हो वर्ड तुमी आसलो जाल्यार तो सिलेक्ट करपाक जाय. कळ्ळें. ज्युडिशियस हो सिनोनिम, एंटोनिम्स म्हणजे ऑपोजिट हो इनज्युडिशियस. नेक्स्ट MCQ. वॉज एनीथिंग वॉन्टेड बाय हिम. वॉट विल बी द करेक्ट एक्टिव्ह वॉइस ऑफ द अबव क्वेश्चन. सो तुमकां एक्टिव्ह वॉइसान कन्वर्ट करूंक सांगला. सो हे दिताना तुमकां पॅसिव्ह वॉइसान सांगला. ओके सो इन पेपर सोल्युशन 1 हांवें तुमकां एक्टिव्ह टू पॅसिव्ह रिलेटेड एक क्वेश्चन एक्सप्लेन केल्लो. ओके सो एक्टिव्ह टू पॅसिव्ह जेन्ना सेंटेन्स कन्वर्ट जाता तेन्ना थर्ड पर्सन वचोन फोर्थ पर्सनाक सांगता अबाउट फर्स्ट आनी सेकंड पर्सन जे कितें गजाली करता पळय तेच्या बद्दल. सो एक्टिव्ह टू पॅसिव्हान कितें जाता की दोन पर्सन फर्स्ट आनी सेकंड पर्सन अज्यूम करात हे गजाली करतात. ओके तेजी गजाल थर्ड पर्सन आयकता आनी थर्ड पर्सन वचोन फोर्थ पर्सनाक सांगतलो. ओके सो जेन्ना थर्ड पर्सन फोर्थ पर्सनाक सांगता पळय तो सगळो पास्ट फॉर्मान येता. ओके सो आतां हांगासर तुमकां कितें करपाक जाय एक्टिव्ह वॉइसान कन्वर्ट करपाक जाय. म्हणजे थर्ड आनी फोर्थ पर्सन उलयता पळय तो तुमकां परत प्रेझेंटान हाडपाक जाय सेंटेन्स ते. ओके सो हितून प्रेझेंटान कितें जातलें हांगासर हिम बीन तसले वर्ड आसा पयलींच. ओके जे सपोज तुमकां हितून आयडेंटिफाय करूंक कळोंक ना जाल्यार हिम आसा म्हणजे ही दुसऱ्या बद्दल म्हणजे थर्ड पर्सना बद्दल गजाल आसा ही. ओके सो हिम म्हणजे ही फर्स्ट आनी सेकंड पर्सना बद्दल गजाल आसा. ओके सो ही थर्ड पर्सनान सांगली आसतली हिम म्हणून. सो हिमांक पयलीं कन्वर्ट करा ही. कळ्ळें अशें आयडेंटिफाय करपाक जाय. हिमांक फर्स्ट कन्वर्ट करतले ही. सो ऑप्शनान तुमी पळोवपाक शकता हांगासर हितून ही दिसता तुमकां वॉज एनीथिंग बी वॉन्टेड बाय हिम ना. सो हिम यू बीन तशे वर्ड आसले न्हू ते डायरेक्ट ऑप्शन कॅन्सल करा. हितूनय हिम दिसता तुमकां सो होय ऑप्शन घेवंक जाय. आनी नेक्स्ट हिमाचो ही हांगा आसा ही हांगा आसा पण हांगासर एंडेड वीथ कितें आसा क्वेश्चन. ओके सो हांगासर तेणी क्वेश्चनूच विचारला आसतलो ही वॉज इन नीड ऑफ नथींग आसा हांगा क्वेश्चन मार्क आसा ना. डीड ही नीड एनीथिंग सो हांगासर क्वेश्चन मार्क. ओके सो हेजो डी आहा पळय तो करेक्ट ऑप्शन जातलो. नेक्स्ट MCQ. सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दॅट कंबायन्स द टू सेंटेन्स विदाउट चेंजिंग इट्स मिनिंग. ओके सो आतां हांगासर दोन सेंटेन्स तुमकां कितें करपाक जाय कंबायन करपाक जाय विदाउट चेंजिंग इट्स मिनिंग. थिएटर सिया वेंट टू द थिएटर. सो आतां हांगासर दोगांय जाण सो हांगासर दोगांकूय पळय हे थिएटरान गेले हे थिएटरान गेले. ओके सो तेजो एकूच कंबायन सेंटेन्स स्नेहा वेंट टू द थिएटर ऑल्सो सिया. स्नेहा वेंट टू द थिएटर ऑल्सो सिया. स्नेहा ऑल्सो सिया वेंट टू द थिएटर. स्नेहा एज वेल एज सिया वेंट टू द थिएटर. सो कंबायनाक जेन्ना सेंटेन्स करतले त्या टायमार मोस्टली वर्ड जो यूज जातलो एज वेल एज.
Sneha as well as Sia went to the theater.